साळ ही एकच न्हंय आमची तान भागोवपाक उरल्या ती नितळ दवरपाची गर्जना आमदार करतात जाल्यार त्याच वेळार मडगांव पालिका साळ न्हंय देगेर हाडून कोयर उडयतात। हो कितें प्रकार? न्हंय पुरोवन अशीर करपाचो वावरय चल्ला, सरकारान गंभीर दखल घेवची, बाणवलेकार फुर्योज जाल्यात। साळ न्हंयचेर अतिक्रमण जाला, वाठारांतल्या लोकांची तान अजूनही ही न्हंय भागयता, पूण तातूंत सिवरेजीचें उदक सोडप, माती घालून पुरोवप अशे वावर चल्ल्यात। आता तर मडगांव पालिकेन थंय कोयर हाडून उडयला। साळ न्हंय वाचयतले अशी भीमगर्जना करपी फुडारी आता खंय गेले? बाणवलेकारांक प्रस्न पडला। आणि टॅक्स सारको थिंग उडोवपाक म्हाका तांकां विचारपाक जाय। आतां ही म्युनिसिपालिटी थिंग त्रास जाले, म्युनिसिपालिटी एक घराचे टॅक्स मारताय आनी टॅक्स सारको तेमी ती सॅग्रिगेट करून सारके प्रॉपर सुवाते पावोवपाक जाय। आतां फाटीं थिंगा आमगे दोनी MLA एशी आनी तेशे दोनी MLA थिंग स्वेरींग केलें, दोनी रिवर्स जाला आहा ती साफ कोतले म्हूण। साफ करा म्हण हेंची आख्खें नेशन म्हणटा स्वच्छ भारत, स्वच्छ नितळ गोंय म्हूण। हें नितळ गोंय आतां आमगे गोंयांत फकत एक रिवर आहा स्टार्टींग टील एंड, एक गोंयची रिवर आहा रिवर साल। हे रिवर थिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम कर्नाटका और महाराष्ट्र, बट दिस इज द ओनली रिवर विच स्टार्ट्स इन गोवा आनी एंड्स इन गोवा, रिवर साल। ही रिवर आमगे सावथाची लायफ लायन। आतां 5 मिनटां भितर थिंग गेले ते न्हंयक पावले। दिस इज द वे टू क्लीन द रिवर। So the garbage is dumped by MMC, ni? MMC. We have seen them dumping. Yeah. So But MMC what I'm should be asking- hold responsible for this. Yeah, whoever has dumped it, should be responsible to clean this. Because it's right on the edge of the river Sal here. They side them filling ko naake, them the river narrow झाल्या. Now they want to say it's no longer a river, it's a nala. मडगांव पालिकेन NH66 जंक्शनाचेर कोयर उडयला। लोकांक साबार समस्यांक तोंड दिवचें पडटा। गोरवां हो कोयर खावपाक लागली जाल्यार मरतली। सरकार ताची जबाबदारी घेतलो हय? बाणवलेच्या कोकोटचो प्रस्न। आमी हिंगा गोरवां आमगे चोताय, आमगेली गोरवां हिंगा प्लास्टीक हायन हे हायन गोरवां मेले आनी हांवें ऑलरेडी तेंचेर कंप्लेन गायल्या। आनी हें कितें हिंगा आतां गोरवां येता हिंगा गार्बेज उडोवन आमी चोवच्या येयले। आतां आमकां गव्हर्मेंटा लाखांक गोरवां आहाय, आमी चोरयता अशी आतां आतां येयले नाय गोरवां, आतां सायसा येतलीं। हें हायल जालें कितें जाता आमगे गोरवांक आतां? हो बदल जातो कितें? थिंग एक सुरत तोड्या थिंग वाड्यान दवरलें, येते बिल्डींग आहा कुर्तोरकार बिल्डींग, थिंग गार्बेज हाताय, आख्खो वेट उडयताय, मुको सगळे प्रूफ आय। तुम आतां हेजें एक्शन घेयाय कितें? तुवें कोणा कंप्लेंट बी दिला? हांवें कंप्लेन दिला, पंचायतीन दिला, BDO घायला, वेन्झिकूय दिला आनी सगळ्यांक हें दिलो, कलेक्टरा, BDO, हेल्थ आनी एनिमल्स हजबेंड्री तितू सगळ्यांक दिला। आनी ही शेतां आतां सरपंचा हें सगळ्यांक सांगत हांव, तूं आहाय शेतांक इल्लीगल गोट घालून जाता, तुगे शेत जावं तुज्यान एश कोन्न गार्बेज गोटो बोटो घालून जाता जायना, तेजे पंचायतीन परमिशन दिवपा जाय। विदाउट इलिगल आमगे थिंग सकल शेतां पेडा मिसा बांदा सोरयो मारले कांट्याच्यो, मुगे गोरवां लागले, पांय सारक कुसोन गेले, हांवें कंप्लेन गायला, तेंचे एक्शन घेवपा जाय। आनी 1 तारखेक डिसेंबराच्या 11 पंचायतीन हें दवरला, सॅटिस्फॅक्शन दवरला, चॅक करूं येतले मो। वॉरन आलेमावान थळाव्या आमदाराचो फोग काडला। तो म्हणटा साळ न्हंय नितळ दवरपाचो सोपूत घेतिल्ल्यांक मडगांव पालिकेन हांगा कोयर हाडून उडयला हें खबर ना। हो कोयर बेगोबेग काडलो ना जाल्यार आपूण ट्रक भरून तो मडगांव व्हरून उडयतलो। मरे सारकी ताबडतोब एक्शन घेता। काल येयले ते पेपराचे जाप आयज सरपंच येयलो, गांव पंच शेजलीन आयले, जापा जाप हिंग पंचायती कांय प्रॉब्लेम ना, पंचायत लोकां बारा आहा आनी लोकां पासत वावरुता। पूण हो जो आमदार आहा हो कोण आर्टिस्ट जो आहा लोकां मुखार फुरफूर दाखयता, पूण भितरल्यान तो एक राम लखन ते तूं ते हे मनशा जोर तर तूं घेवन सोपूत घेता मनशे आनी तेगे मनशाले MMC चलयता। हे आमदारा सांगनासतना हिंग दामपी हिंग उडयतले ते तुका दिसता? अरे ब्लॅक एंड व्हायट मरे आम कोटा, आम शिकलोले ब्रूत न्हू आमी आनी बाणालकार ब्रूत न्हू, तूं कोटले ते केदो कितें आनी आमकां 500 जात ते भाशेन आमी घेतले आनी जोरी जोर ताडो तोप MMC एक काणाय न्हू। हांव वॉरन आलेमाव सांगता, हांव एक 4-5 ट्रक घान हे पोतून मडगांव धाडटा, एसो कापस्ताद आहा मोगोडे, नाल्यार आमदारान हें करपा जाय, दाखयपा जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकर।